एक्सकवेटर ओनर असोसिएशन तेंच्यांनी ताका तेंको दिल्लो त्या प्रोटेस्टाक आनी आमी आतां येवन RTO असिस्टंट डायरेक्टर पेडणे तांकां आमी मेमोरंडम दिला ऑलरेडी रिलेटेड टू अग्रिमेंटाच्यो गाडयो मागीर रजिस्ट्रेशन ऑफ परमीट कॅन्सलेशन ऑफ परमीट जेंच्या परप्रांतीय लोकांनी जो आमच्या धंद्याचेर काबीज केला जी परमिटां कॅन्सल करपा खातीर आमी पयलीं इन्फॉर्मेशन घेतलें आनी तेच्या रिलेटेड कितें आहा तें आमी फुडें तेंच्या वांगडा रावतले. दुसरें आयज पेडण्याची डेव्हलपमेंट जी जाला किंवा पेडण्यान जे इतलें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाला तो आयच्या डेटीन पेडणेकाराक हो कांय फायदो जालो ना. आयच्या डेटीन जो फायदो जाला तो परप्रांतीय लोकांकूच फायदो जाला. आयज मोपा एअरपोर्ट हें एग्जाम्पल घेवया आमी. मोपा एअरपोर्टार जेन्ना कन्स्ट्रक्शन फेज आसली तेन्नाय पेडणेकाराक कांय कोणी ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक ना. परत जेन्ना एअरपोर्ट ऑपरेशनान येयलो तेन्नाय मोपा एअरपोर्टाचेर पेडणेकारांक किंवा लोकलांक कांयच ना. आयज जेन्ना एअरपोर्ट एरोसिटीचें जेन्ना काम जाता तेन्ना तेंचो CEO त्याच्या लोकांक फक्त जो कोण सब कॉन्ट्रॅक्टर आहा डे वनच्यान तुमी काडून पळोवंक शकतात ते सगळे कॉन्ट्रॅक्टर आंध्रा नाजाल्यार दिल्ली. मेजर कॉन्ट्रॅक्टर आंध्राचे आहात बिकॉज तो CEO ज्या खुर्चेर बसला तो आंध्राचो आसा. सो आयच्या डेटीन जर लोकल लोकांक काम जाय किंवा लोकल लोकांक खातीर जर आमकां कितें ऑपॉर्च्युनिटी जाय जाल्यार आमकां आमच्या स्ट्रगलाक झगडचो पडटलोच. सो तेका लागून ही बेजीक सुरवात आनी तेच्या फुडें खंय कितें आसा थंय आमी सगळे एकवट रावन रावतले आनी कितें आहा तें आमचें करतले. आयज आमी हे मिटींग घेवपाची एक मेन विशय म्हणजे कितें आसा. आयज मायग्रंट जे आवटसायडर हांगासर येवन जो बिजनस करतात तेंचे अतिक्रमण जाल्लें आसा. दुसरें म्हटल्यार आयज आमचो RTO जे गाडयो रजिस्टर करतात जे रेंट एग्रीमेंटाचेर जावं रूम एग्रीमेंटाचेर जे गाडयो रजिस्टर करतात ते वाडलेले आसा आनी तेका लागून आयज गोंयकारांक बिजनस मेळना. जर हे रेंट एग्रीमेंटाचे गाडयो जर कॅन्सल जाय जाल्यार गोंयांत जितले आमी ट्रान्सपोर्टर आसात जे सप्लायर आसात तांकां बऱ्या पद्दतीन एक बरो धंदो मेळटलो. तो एक विशय. आनी दुसरो म्हटल्यार आयज कशें आमी असोसिएशन केलां ते कोणाक लागून केलां तर आमच्या गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपा खातीर. आमचो गोंयकार जो खंय तरी आयज फाटीं रावन धंदो म्हणजे खंय तरी ताका ते जायना धंदो करपा खातीर आनी मार्केटांचो तो आयज खंय तरी बाकीच्या मायग्रंटांक लागून फाटीं येयला तो गोंयकार फुडें वचपा खातीर आमी आमचो प्रयत्न आसा. ताका लागून हें आमी असोसिएशन केलां. दुसरी गजाल म्हटल्यार आयज आमी आमच्या गोंयकारांक प्रोटेक्ट करूंक असोसिएशन केलां. आनी हो आयचे मिटिंगेचो सेकंड पॉयंट जो आसा ह्यो मायग्रंट जे भायल्यान येवन आयज गोंयान रावन गोंयान आपले वेवस्थीत पोट भरतात बरी गजाल आसा. आमी कांय म्हणना तेचेर आनी कांय उलयना. पोट भरतात तुमी कामा धंद्या खातीर येयात अवश्य काम करात पण गोंयकाराच्या पोटार पांय दवरचो न्हू. आयज तेंचें अतिक्रमण जाल्लें आसा. आयज ते गोंयान रावन आपले असोसिएशन क्रिएट करता आनी म्हाका हे सगळ्या तुमच्या थ्रू सगळ्यांक विचारचें एकूच आसा की हे असोसिएशन करून ते कोणाक प्रोटेक्ट करूंक शकता. डिसिजन कितें घेतला? आमी डिसिजन घेतला आमी आतां जे एग्रीमेंटाचेर जे गाडयो दितात जे रजिस्टर जालात तांकां पयलीं आतां आमी पेडणे RTO म्हापसा RTO पणजे RTO हांकां आमी एक लेटर ड्राफ्टींग केल्लें आसा. ते आमकां हे कितले नंबर्स ऑफ व्हेहिकल जे आसात ते तुमी जे हेचेर रजिस्टर करून घेतल्यात रेंट एग्रीमेंटाचेर ते आमकां लिस्ट तुमी दिवचे. आनी दुसरें आमी RTR मागला ती हेचेर तेचेर आमचे ते जे असोसिएशन आतां कोणी तरी केला भायले आवटसायडरांनी अशें आयकोंक येयला तेंचेर आमी एक RTR मागतले. आनी आमी हे म्हापसा केला. आनी तुमकां व्हडलें सांगचें म्हणजे आयज आमी पेडणे आसा आमचे हांगा सकयल एक शॉप आसा कोण नांव कितें तुजें? CSC सेंटर. हय हय SV शेट्टर म्हणून हो जो मनीस आसा हो मेन ते असोसिएशन करपी. आनी अशें आयकोंक येयला खंय खंयचो ट्रक ना कांय ना. हो अशी मार्केटान शॉपां आहा तेजी यार्डान आनी ती चलयता. आयज पेडण्यान
एकूय मनीस हांगचो ना की ते अशें शॉप घेवन तो चलोवंक शकना आनी पेडणेकारांक कित्याक मेळोवंक शकना हे आमकां एक प्रश्न आसा. एग्रीमेंटाचेर गाडये रजिस्टर करता ह्यो जो कायदो जो आसा पळय तो कायदोच मुळात तुम्ही जे हांगासले जे मंत्री आसतले आमदार आसतले त्या कॉन्स्टिट्युएंट तांकां तुम्ही प्रेशरायज करून नवीन कायदो हाडपाचो कित्याक प्रयत्न करिना? आमी जाले 15 दीस जाले पळय 15 दिसा एक म्हयनो जातले 15 दीस जातले आमी सीएम सरा वांगडा मिटींग घेतली. आमचे गोंयचे सीएम माननीय प्रमोद सावंत हांकां सुद्दां मेळ्ळे. आमी आमचो कितें करूंक सोदता तांकां आमी सांगलां की एग्रीमेंटाचे गाडयांचे विशय सांगला. ते मायग्रंट येवन भायले हांगासर येवन गोंया राज्यान जो अतिक्रमण आमच्या लोकांचेर करतात ते आमी तेंचे कडेन उलोवप जाल्ले आसा. इवन आमी जे लोगो केला जे आनी कितें केला जे गोंयची आयडेंटिटी गोंयकार म्हणून जो ट्रक आसा तो गोंयकाराचो म्हणून ताका एक आयडेंटिटी म्हणून आमी लोगो केला तो सुद्दां आमी तांकां सांगला. तेंच्यांनी आमकां कॉपरेट केला करया पूण तेंच्यांनी कशा पद्दतीन कितें कशें करचें ते तुमी सांगा म्हणजे आमकां कशें फुडें वचपाक मेळटलें ते तेंचे कडेन आमी उलयल्ले ऑलरेडी उलयल्ले आसा. नवीन जर कायदे तुम्ही जर एग्रीमेंटाचेर गाडी रजिस्टर करता ते जर बंद केले जाल्यार गाडये म्हाजे सरकारा कडेन म्हाजी एकच विनंती आसा. आयज महाराष्ट्र राज्यांत खंयची भायली दुसऱ्या स्टेट आयज गोंयांतली जर गाडी महाराष्ट्रान रजिस्टर करतलो ते करून घेयना. केरळाची गाडी जर महाराष्ट्रान गेली ती रजिस्टर जायना. सो तसोच हो एक कायदो गोंया पुरतो आमच्या गव्हर्मेंटान हाडचो आनी हे जे लीज एग्रीमेंटाचेर जे गाडयो रजिस्टर जाता हो बंद करचो आनी जे ऑलरेडी रजिस्टर गाडयो जाल्लेले आसा तेंची परमिटां सुद्दां कॅन्सल करची अशी आमची अपेक्षा आसा. आमचे सगळे मेंबर्स आसा तेंची मागणी. तुम्ही असोसिएशन तर्फे येता ते विधानसभेन असो नवीन खंयच्या तरी आमदाराक एप्लिकेशन दिवन तो कायदो कित्याक करून घेनात एमेंडमेंट कित्याक करिना? प्रयत्न चालू आसा. ही आयज आमची येदी व्हडली मिटींग इतलो लोक जालो फक्त एका उलोवन इतलो लोक येयलो. आयज हे करपा खातीर आमी सरकाराक खूब तेंच्या कडल्यान आमची अपेक्षा आसा. सरकार आमच्या कडेन पळयतलो आनी आमचो विशय सॉल्व करतलो इतले आमकां गॅरंटी आसा. आनी सपोज हे काही गोष्टी जायना जाल्यार आमी फाल्यां रस्त्यार देंवपाची सुद्दां आमची तयारी आसतली आनी आमी रस्त्यार आंदोलन करपाक फाटीं सरचे. आमच्या मिलिंद बाबा ट्रक ओनर एसोसिएशनान आमकां एक उलो मारलो की बाबा आमचे अशे डिमांड्स आसात तेन्ना तुमी येवचे सपोर्टाक. आमी हाजे फुडें ठरयलां की एक्सकेवेटर ट्रक अशें कांय वेगळी कॅटेगरी ना. एक्सकेवेटर जर चलयतलो जाल्यार ट्रक हो जायच पडटा आनी जर आमी युनायटेड जर सगळे जाण रावले जाल्यारच हे शक्य जावंक शकता. आतां आमी पळयता प्रत्येक गोंयांत सगळे कडेन हे परप्रांतीय येवन काम करता म्हणटा पळय ते आज वाडूंक लागले कित्याक खंय तरी आमी कमी पडले म्हणून. आमी प्रत्येक वेळा आमकां सरकारा कडेन तशी जाय तसो सपोर्ट मेळूंक ना. अशें तर आमी घेवन वतात अशें आसा तेन्ना आमकां काम दिवचें. आमची ही मागणी आमी कोणाक तशें पळोवंक गेले जाल्यार आमी तांकां परप्रांतीय म्हणून भायर उडोवचें किंवा काम दिवचें अशी आमची अपेक्षा ना. तांकां जो एम्प्लॉयमेंट आसा जर आमकां ट्रक जाय ट्रक ड्रायव्हर जाय एक्सकेवेटर ऑपरेटर जाय हे आमी तांकां दितातच. हाज्या पयलीं ते कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक गोंयान आयले. गोंयान आमचे इतले व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर नाशिल्ले म्हण केरळाच्यान आयले कर्नाटकांतल्यान आयले तांचे स्टेटी वास्ट आसा. तांणी जेन्ना आमच्या गोंयान आयले आनी कॉन्ट्रॅक्ट घेतले आतां तरी खंय गरज आसा की तांणी आतां आमकां आमचें काम सोंपोवन दिवचें. पयलीं तांणी आमकां मदत केली त्या बद्दल धन्यवाद पण आतां तांणी आमचे भुरगे व्हडले जाले आमकां गरज आसा ट्रकाची म्हण मशिनाची. आमी धंदे करतात तेन्ना आमकां सपोर्ट करचे. जेन्ना व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून येतात लोक तुम्ही पळोवंक शकता पर्वरी ब्रिज आयले मोपा एअरपोर्ट आयलो थंय जेन्ना व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर आयले म्हणून दुख्ख काय ना. ताणें एटलीस्ट 50% तरी गोंयची मशिनरी घेवन चलोवन जाची जाचेर आमी पोट भरता. आतां ही मशिनरी खंयच्यान आयली आमचे कडेन? आमी जेन्ना मायनींग गोंयांत चलताले तेन्ना आमच्यो मशिनरी आशिल्ल्यो ट्रक्स आशिल्ले ते मायनींग बंद करना कडल्यान आमकां आतां त्रास जालो. ताजो त्रास जाल्या उपरांत जे आमी कितें धंदो म्हणून आमचो वडिलांचो धंदो म्हणून आमी फुडें करूंक गेले तेन्ना आमकां आतां सपोर्ट जाय आशिल्लो. तेन्ना आमी कितें म्हणटा तांचे स्टेटीन जेन्ना इतली व्हडली वास्ट ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी ते थंयचे स्थायीक आसा तर तांणी आपलो धंदो थंय एक्सपांड करचो. आतां आमकां चान्स दिवचो ना जाल्यार तांणी जर खरेंच बंधुत्व दाखोवपाक जाय म्हणजे भारतीय एक म्हणून दाखोवंक जाय जाल्यार तांणी थंयचे ऑपॉर्च्युनिटीनी आमकांय बी घेवन बरोबर वचून थंय धंदो करपाक चान्स दिवपाक जाय. कर्नाटकान इतली ऑपॉर्च्युनिटीज आसा पण थंय कशें आसा की आमच्या गोंयांत राजरोसपणे जे करप्शन करतात ते तशें थंय तांकां करूंक मेळनासतलें अशें म्हणून ते हांगा येतात. आनी आमी गोंयकार कशे आसा सिन्सियर लोक. आमी रातचे कोणाचे कितें चोरून विकनात आमी रातचे कोणाचे धंदे करनात किंवा आमी जर फाल्यां एक हाजे प्रमाणे आमी जर गेले की रेंव जाय म्हण खडी जाय जाल्यार आमची गाडी कशी वतली? 9 म्हटल्यार 9च क्युबिक मिटर वतली. तांचे कडेन ही बाबतीन खंय तरी जायना आनी प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर ताजेर पळोवंक वचना की ताणें 9 वाडल्या की 9.5 वाडल्यात. तांचे कडेन मॅनेजमेंट बऱ्यो गोश्टी जाता तेन्ना आमी गोंयकार भायर पडटा कित्याक कॉम्पिटिशन म्हणटा ते फेर करिनात. ते
ते असली फटिंगपणां करून करतात आनी म्हाका परवडटा हांव करता म्हणटात. ताका लागून ही गरज आसा की आमी सगळे गोंयकार जे आमी गोंयकार एक नांव आसा आमकां गोंयकार आमी सिन्सियर लोक, आमी केन्ना लफड्याचे लोक न्ही, ती आमी सिन्सियरिटी मेंटेन करून आज आमी एकठांय जावन हें काम करपाची गरज आसा. तांकां लेटर बिटर आमी दिला तांकां, कित्याक तेंचे कडेन आमी जे एग्रीमेंटाचेर गाडयेचे रजिस्टर करतात ते फक्त हेंच्यानी गोंयानच करतात आनी कुसरत करिनात, महाराष्ट्रानय करिनात, कर्नाटकानय करिनात. आनी हेंच्यांनी एग्रीमेंटाचेर गाडी रजिस्टर करून करून आयज आमच्या धंद्याची परिस्थिती बिगड जावन पडली. हर एक ड्रायव्हर येता, 2 महिने कामाक रावता आनी गाडी नवीन घेता आनी ती एग्रीमेंटाचेर रजिस्टर करता. ना ITO रजिस्टर करता तो परत त्या रुमाक रावता काय ते पॉप सावन एक्चुली तो रुमाक खंय रावता हितून कलंगूट आनी गाडी रजिस्टर मयडे आसता. अशें सगळें बोगस चल्लां हें. त्या खातीर एग्रीमेंटाचेर गव्हर्मेंटान हे गाडये रजिस्टर करचे न्हू हे आमच्या गव्हर्मेंटाकडे एक रिक्वेस्ट करतात आमी. आनी तशेंच आतां आमी म्हापसा ITOन वयतले तांकां सुद्दां आमी एक लेटर दितले की दुसरे गाडये रजिस्टर करपाचे ना तेंच्यांनी एग्रीमेंटाचे. तशेंच आमी तेंच्यांनी आउट सेटरान येवन उसर गोंयान आमचो धंदो आपूण युनियन रजिस्टर केला, म्हापसा युनियन म्हणून ट्रक ओनर एसोसिएशन म्हणून, ते तेंच्यांनी खंयच्याय बेजार केला आनी कशें केलां हे आउट सेटर येवन तर उसर आपले स्वताची मनमानी करपाक लागले जाल्यार आमचो धंद्याचो अर्थ कितें उरलो.